व्याजमुक्त शैक्षणिक रीण सरकारान गरीब आणि होतकरू हुशार भुरगे पण फायनान्शियली वीक अशा भुरग्यां खातीर येवजण तयार केली, जेणे करून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जे आर्थीक दृष्ट्या गरीब पण मानसीक दृष्ट्या आणि बौद्धीक दृष्ट्या असे सशक्त असे खंबीर असे तांकां आर्थीक पाठबळ दिवपा खातीर तेंचे मुखावयलें शिक्षण पुराय करच्या खातीर सरकारान एक येवजण तयार केली, जितून भुरग्यांक लोन दिवपाचे, रीण दिवपाचे, व्याज दिवपाचे धोरण आखले आणि हितून व्याज मुक्त असे हे रीण दिवप ही येवजण आखली आणि ह्या येवजणेंतल्यान जायत्या तरणाट्यांक फायदोय जालो. पण आयज आमी पळयता की फाटले 2 वर्सां ज्या भुरग्यांनी ह्या स्किमीक एप्लाय केला, गोवा एड्युकेशनल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांचे कडेन एप्लाय केला, पण फाटली 2 वर्सां तेंचे हे पैसे तेंच्या मेरेन पावूंक ना आनी जेणे करून त्या भुरग्यांची फीज ही त्या इन्स्टिट्यूशनान आडोवन पडलेली आसा. आयज जेन्ना ते सेकंड इयराक पावल्या तेन्ना परतून एकदां तांकां आपणाचें एडमिशन परत एकदां करूंक जाय, सेकंड इयराची फी भरपाक जाय आनी तांकां त्या इन्स्टिट्यूशनाक एडमिशन घेवपाक आयज न्हयकारतात, त्रास जाता. ह्या भुरग्यांनी फाटल्या वर्सा एप्लाय केल्ले म्हणजे हो भुरगो रजिस्टर जालो ह्या स्किमी अंतर्गत. जो पर्यंत त्याचो तो कोर्स पुराय जायना तो पर्यंत ही स्कीम ताका लागू उरता आनी उरपाक जाय. आनी त्या दृश्टीन सरकारान आनी त्या कॉर्पोरेशनान त्या अधिकाऱ्यांनी तेची जतनाय घेवपाक जाय आनी ती कंटिन्युटी उरपाक जाय. 1 वर्स पुराय जाले, फाटल्या वर्साची फी भरूंक ना भुरग्यांनी, कित्याक हे लोन अजून लोनाचे पयशे पावूंक ना त्या इन्स्टिट्यूशना कडेन. आतां दुसरें वर्स चालू जालें, एकाडेमीक इयर दुसरें सुरू जालें, परतून फी भरपाची आसा. ह्या भुरग्यांनी फी भरूंक ना, आयज तेंचेर एडमिशन सोडपाची पाळी येयल्ली आसा. ह्या भुरग्यांचो तुमी मानसीक छळ कित्याक करतात? जे भुरगे शिकपाक सोदतात, जे भुरगे गरीब आसा पण गिन्यानान गिरेस्त आसा, असल्या भुरग्यांक तुमी आडकाडी कित्याक हाडटात? कोण तुमकां आडयता? कारण कितें? सरकारा कडेन पयशे ना, सरकारा कडेन हे सगळें काम करपाक अधिकारी ना, काय तुमी फाटल्या बजेटान ही तजवीज केल्ली ना? आयज सरकारचे तिजोरीन पयशे ना? लोकांक कारण सांगात, स्पश्ट सांगात. भुरग्यांक अशें झुलत दवरूं नाकात, भुरग्यांक अशें उंकळत दवरूं नाकात, त्या भुरग्यांक आनी तेंच्या आवय बापायक त्रास करूं नाकात. जेन्ना एक भुरगो ह्या स्किमी अंतर्गत एडमिशन घेता आनी कळयता बरोवन की आपणेन ह्या स्किमीक एप्लाय केला, तेन्ना तेका 2 वर्सांक त्या प्रिंसिपलान जावं त्या मॅनेजमेंटान केन्नाच विचारपाक जायना. तशी इन्स्ट्रक्शन सरकारच्या वाटेनसून त्या इन्स्टिट्यूशनाक पावपाक जाय, ती पावना. मागीर ते प्रायवेट इन्स्टिट्यूशनाक तेंकाय दुबाव मारता, आमचे पयशे बुडात काय, आनी म्हणून मागीर त्या भुरग्यांक वेठीस धरता. खुबश्या भुरग्यांनी आतां चिंतलां की पयशे भरपाक जायना जाल्यार चला 1 वर्स ड्रॉप घेवया, अशें करून भुरग्याचे 1 वर्स पिड्ड्यार करतले तुमी. अशें करून तुमी भुरग्यांचो भविश्य तुमी पिड्ड्यार करतले. आनी अजाप दिसता जेन्ना ही स्कीम हांगा एके वटेन तुमी ज्या उद्देशान ही स्कीम चालू केली की भुरग्यांक आदार करपाची, भुरग्यांक शिकपाक सरकारान पयशे दिवप आनी त्या भुरग्यांक मागीर परत दिवप. एके वटेन सरकार ही येवजण तयार करता, चालीक लायता, आनी दुसऱ्या वटेन मेडिकलान थंयसर अजाप प्रकार, थंयसर उलटो. थंयसर जर तुका एडमिशन जाय जाल्यार तूं बँक गॅरंटी दवर, 5 लाख 10 लाख थंय भर. म्हणजे ज्या लोकांकडे, ज्या भुरग्यांकडे, ज्या आवय बापाय कडेन भरपूर पयसो आसा, जे पयले गिरेस्त आसा, तेंच्यांनीच दोतोर जावा. आमी ह्या तुमच्या एकंदर प्रकाराचो खंडन करता आनी सरकारान जे शिक्षणाचेर दुर्लक्ष केलां ते लक्ष दिवचें
मुखेलमंत्री जेका कारवारच्या तरणाट्यांची चिंता आसा, मुखेलमंत्री जेका अमेठीन वचून त्या गांवांची उदरगत करपाची तो चिंता दाखयता, मुखेलमंत्री बेकायदेशीर फ्लोटिंग रेस्टॉरंटा इनॉग्रेशन करपाक वयता आपणाच्या मंत्र्यांक खुश करपाक, पण ज्या विशयाचेर गंभीर जावपाक जाय, ज्या विशयाचेर लक्ष दिवपाक जाय त्या विशयाचेर मुखेलमंत्र्याचें लक्ष ना. मुखेलमंत्री म्हण आनी शिक्षण मंत्री म्हण आमच्या मुखेलमंत्र्याचे गोंयच्या शिक्षणाचेर आनी शिक्षण घेवपी आमच्या तरणाट्यांचेर लक्ष ना.